कितें आहा तांणी कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्डान मंद्या म्हणटा कर्नाटक एक पॉलिसी एक D/T म्हणून एक व्हरायटी केल्या which is high yielding and which is also short. That can compete with आमचो DJ कोकोनट एक माड कसो पडटा एक कावतो कसो पडटा 500 रुपयांक पडटा वो ते विकता अरावंड 180 रुपया आमकां जर ताणें सीड नट दिलो हांवें ताचे कडेन रिक्वेस्ट कितें केला की सीड नट जो ताणें हायब्रिडायज केला तो सीड नट म्हाका 10,000 दी म्हणून हे 10,000तलो 70% उरतलो 30% मरतलो अशें धरया तें पसून जर धरलें जाल्यार आमी ऑलमोस्ट 200 रुपयांक वो D/T शेतकऱ्याक दिवंक शकतले तातूंत सबसिडी घालयता जाय जाल्यार सो तो 500 रुपयांक जो विकता DJ तोय देंवतलो जाल्यार मागीर कंपिटिशन येतलें न्ही मार्केटान सो हांवें अशें एक धरलां की टेंडर कोकोनट पॉलिसी कित्या खातीर कित्याक आमचो एक टुरिजम प्रदेश हो टुरिजमान आशिल्लो तरणाटो हाणें जर आपल्यानूच प्रोड्यूस केलें आडसर आनी ताणें आपल्यानूच विकलें जाल्यार 1000 गांवते एक मतदारसंघात लोकांनी रोवन ताचेर धंदो करचो हो जर करतलो जाल्यार आमकां तितले 40,000 गांवते तांचे कडच्यान हाडचे पडले हे कितें दीज आर नॉट वीच ग्रो अप हाय कित्याक पाडेरांचो प्रॉब्लेम आहा आज आमी माड खंय चड पळयतात माड पळयतात आमी कोस्टल एरियेनूच पूण प्रोडक्शन कितें आमचें इट इज लेस देन हाफ द एवरेज यील्ड आहा 12,000 पर हेक्टर आमचे जाता 5,000 ते 5,500 आनी कितले मेरेन उरूं येता तें 40,000 मेरेन उरूं येता दर सारकें केलें जाल्यार रिसर्च स्टेशनांनी तांचे मंड्या रिसर्च स्टेशनाचेर 40,000 आहा म्हणून हांवें ताचे कडेन रिक्वेस्ट केल्लो आहा आमकां हे सीड नट हायब्रिडायज्ड सीड नट्स ऑफ D/T दिवचे आनी लेट अस बिगीन वीथ 10,000 इन द फर्स्ट फायनान्शियल इयर टेक इट अप टू 40,000